आता आम्ही करतले लंचाची तयारी. थाली प्रिपरेशन हांगासर चालू आसा. नुस्तें वेळा एकदम आता विसवण एकदम रवो बी लावन एकदम तरतरीत भाजतले. माझं नाव जॉयल लोबो. आय एम फ्रॉम वास्को. My name is Hubert. I'm Modgonkar. कोंकणी टीव्हीचो न्यू एपिसोडान तुमचो सगळ्यांचो येवकार. आयच्या व्हिडिओन हांव तुमकां व्हरतलो डावन द स्ट्रीट रेस्टॉरंट लंच करपाक. गेल्या व्हिडिओन हांवें तुमकां ब्रेकफास्ट दाखयले, आयज आमी लंच करतले. चला. आतां हांगासून 1.5 वरांची वाट आसा. ऑलमोस्ट 40 मायल्स आमी कवर करतले होन्सलो वचपाक. आतां चडान चड लोक म्हणटले परतून परतून होन्सलोच कित्याक वता. होन्सलो वचपाचें कारण कितें, होन्सलोन चडान चड रेस्टॉरंट जे आहा न्ही इंडियन गोंयचे रेस्टॉरंट होन्सलोन आसा. आतां खंय इनवायट करता थंय पयलीं वचया न्ही, आनी मागीर दुसरें पळया. थोडे लोक म्हणटा वेंबली वचना हें ते वेंबलीचे लोक फोनूच उखलना जाल्यार पावतले कशे आमी. पळय हिंगा पावले आमी, आतां हिथ्रो कडेन पावले आमी. आतां हे पावले होन्सलो. हे पावले आमी होन्सलो आनी हांगासर पळय बरयल्लें आसा मंडे टू सॅटर्डे बरयल्लें आसा. 6:30 उपरांत फ्री आसा. आनी म्हणजे आयतारा फ्री फ्री फ्री. आनी केदे व्हडले थाली आहा ते तुमकां दाखयता. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. फूल भितर येयल्ले उपरांत रेस्टॉरंटाचे एटमॉस्फियर पळया, वातावरण पळयात कशें आहा. आनी मागीर आमी बाकीचे कार्य करया. हांगासर भायर पासून एंटनी बाब आनी कितें प्लान आहा येवपाचे मुखार? इस्टराक कितें प्लान आसता, क्रिसमसाक कितें ऑफर कितें आसाय तुमगेले? ना आम सद्या इन फ्युचर लंच बुफे घालपा आहे. लंच बुफे घालपा सून, बट अजून डिसायड केलं ना. बट येते येवपा थोडे हा. दिसान भायर सरपा लायक स्टार्ट करपा आहे. लंच बुफे स्टार्ट करपा आहे. लंच बुफे तुमकां येवन दाखयतलो हांव. तर एंटनी बाब देव बरें कर तुमकां. थँक्यू थँक्यू फॉर व्हेरी कॉपरेशन. मच. पळयात रेस्टॉरंटाचें वातावरण पळयात. आतां एकदम गर्दी जावपा लागला. ऑलमोस्ट सगळे सीट फूल आसा. लोक पळयात भायर उबे रावला कारण सीट म्हणटा आतां फूल आसा. तर जेवण हांगासर बरें क्वॉलिटीचें जेवण मेळटा हांगा. आनी पब्लीक रिव्यू पब्लीक कितें म्हणटा तेंय पळया. लोकांक विचारया आमी. सगळ्यांक विचारना, 1-2 जाणांक धरता आनी विचारता. हाय गोयकार, हाव यू डुईंग? ऑल गुड. माझं नाव जॉयल लोबो. आय एम फ्रॉम वास्को. वास्कोकार. या. Hi, my name is Hubert. I'm Modgonkar. आम्ही येयले आहे मामाज किचन. एन्जॉय केले? व्हेरी गुड, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. Everybody should come here. ऑल गुड. या. थँक्यू. चला, पब्लिक रिव्ह्यू पासून तुम्ही ऐकले. आता मेनू दाखयता तुमकां. पळया पुरी भाजी 5 पाउंड, पातळ भाजी 4 पाउंड, व्हेजिटेबल थाली. तर डावन द स्ट्रीट रेस्टॉरंटान तुमकां थालीचे ऑप्शन भरपूर आसा. व्हेजिटेरियन थाली तुमकां हांगासर 6 पाउंडान मेळटले. त्याच भाशेन बाकी सगळे थाली 10 पाउंडान. चणक जाले, बांगडो जालो, विसवण जाले, हे सगळे नुस्तें तुमकां हांगासर 10 पाउंडान मेळटले. आनी व्हेजिटेरियन थाली कितल्यान? 6 पाउंडान. किचना भितर वचून धुंवर घालया. आता आमी करतले लंचाची तयारी. थाली प्रिपरेशन हांगासर चालू आसा. नुस्तें वेळा एकदम आतां विसवण एकदम रवो बी लावन एकदम तरतरीत भाजतले. आनी आमी आतां हांव तुमकां थाली दाखयता हांगाचे. सगळे जाग्यार थोडी वेगळे आसता. आतां हांगासर हांवें सिलेक्ट केला आतां किंग फिश थाली. एक टायमार एकूच थाली घातलो न्ही. नेक्स्ट टायम तुमकां दुसरे दीस दाखयतलो. ते सगळे वस्तू सेम आसतले. नुस्तें जे आहा न्ही डिफरंट तुमचे कडेन चॉयस आहा. तर हांगासर प्रिपरेशन चालू आसा आतां नुस्त्याचें. एकदम रवो बी लावन एकदम ते तुमगे रेशाद मसालो कितें लायलो तो प्लेन प्लेन हे आतां वास एकदम घमघमाट लागला. वेलकम टू डावन द स्ट्रीट जंटलमॅन लेडीज. आनी आतां थाली प्रिपरेशन स्वता करून पळयतलो कशें करता ते आनी तुमकांय दाखयतलो. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. बिजी आसतना न्ही फिल्मींग करपाक मातशें त्रास जाता. हांगासर पळय एक सायडीन लंचाची तयारी चालू आसा. नुस्तें भाजपाक लागला. हांगा सुंगटाची कडी पळयात. आनी तशेंच इंडो चायनीज बी तुमकां हांगासर मेळटले. गेल्या व्हिडिओन हांवें तुमकां हांगासर ब्रेकफास्ट दाखयल्ले. आतां थाली आमचे तयार जाल्ले आसा. आतां आमी थाली एन्जॉय करया.
पयात ताली पयात हे आता 10 पाउंडाची थाळी. पण त्याच्या पयली हांगा येवपाचे कशे ते पळोवन घेवया. हिंगा ट्रिनिटी सेंटर म्हणून आहा, हे शॉपिंग सेंटर आता शॉपिंग मॉल. हांगासर तुम्ही गाडी पार्क बी करपाक शकता आणि हांगासर मातशे फुडें गेले न्ही स्टँड बीन आहा. पळय बशीचे इतले ऑप्शन्स आहा पळय थिंगा 1 2 3 4 5 बशी येता हांगासर. प्रायवेट गाडी येवपाक शकना, फक्त बशीज आणि एमर्जन्सी व्हेकल हे रोडाचेर अलाउड आहा. बस नंबर 17 जे आहा न्ही ते हांगासर येता. मागीर बस नंबर 235 बी आहा पळयात. बस नंबर 235 बी आहा ते बी हांगासर येता. हांगा देवा भरपूर आहा हांगा बशीज येवपाक. सुंगटापोळी, सुंगटाची कढी, शीता वांगडा एकदम मजेदार. आणि नुस्तें पळयात, नुस्त्याची क्वॉलिटी पळयात, बरें एकदम तरतरीत भाजलेलें आसा नुस्तें. विसवण ते बी एकदम कडक ताजें आहा. विसवण घेतला एक फावटी, नेक्स्ट टायम दुसरें घेतलो. होममेड पिकल. पळय हांवें घेतला न्ही किंगफिश थाली घेतला. आता पळयात तिसऱ्यो पळयात तोराचे शिरो मेळटले तुमकां हांगा 3 ते 4. 1-2 कमी आसल्यार मागीर रेस्टॉरंट पात्रांवाक विचारा. आता हे मशरूम पापड, मशरूम भाजी चेंज जायचं आसतले पण आयज मशरूम घालले. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे जे नेगेटीव कमेंट्स आहा पळय तेजे हांव रिप्लाय करपाक वचपाना, कित्याक फालतू कमेंट्साचे रिप्लाय करपाक म्हाजे कडेन वेळ म्हणटा तो अजिबात ना. हाली जाले चट. हांव हांगासर थम्स अप दिता, तुमी बी थम्स अप दिवपाक विसर नाकात. तर हे आसलेले आमचे आयचे व्हिडिओ. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. तर पळयत रावा कोंकणी टीव्ही. केन्ना पर्यंत देव बरें करूं.